प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 20वो विस्वोर वोड 1 ते 16 पर्यंत। Mathew chapter 20 verses 1 to 16। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आपल्या दाका मोडांत वावराडी लावंक भोव सकाळी बाय सोडून गेल्ल्या एका भाटकारा पोरी सुर्गीचे राज। दिसवड्याक एक दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोड्यान धाडले। सुमार 9 वाजता बाय सोडून टिट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी तांकां म्हणलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वसात आनी हांव तुमकां फावो तें दितलो। आनी ते गेले। पोतून 12 आनी सांजेची 3 वाजता बाय सोडून ताणें तशेंच केलें। सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावटी बाय सोडलो आनी आनीकूय उबे आसलेले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जवाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून। ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वसा। 3 जाणां मोड्याच्या दोनयान आपल्या मुकदमाक म्हणलें, वावरड्यांक आपय आनी निमाण्यांतावन सुरू करून पयल्यांक फुड्यांक दिसवडो दी। सुमार 5 वाजता कामाक लागलेले ते आयले आनी जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो। पयले आयलेले ते लागीं सोडून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो। तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणूंक म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तास भर काम केलां आनी आमी जाल्यार आख्खे दिसाचो भार आनी घुलोप घेतल्यात। तरी आमकां आनी तांकां तुवें एक सारखे केले। पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, दिसता हांव तुका उणीत करिना। तर 1 दिनाराची तुवें म्हजे कडेन कबलात करूंक नाय? तुजें तें घे आनी वच। तुका दिलां तितलेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खुशी। तर म्हज्या पयशांचें म्हाका जाय तें म्हज्यान करूं नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? हेच पोरी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली। प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां दाका मोळ्यान वावराडी, तातूंत जेजू आमकां एक बरी शिकवण दिता। आनी ही शिकवण म्हणल्यार भाव भयणीनो खूब लोकांक, ज्या पोन्न्या कोराराचो लोक आहलो, इस्रायली परजेचो लोक, तो समजतालो की आतां देवान तांकां विचून काडल्या म्हणून बाकीचे लोक, संवसाराचे लोक आतां एमकोणान वेतले आनी फकत तांचें तारण जातलें। आनी दुसऱ्यांक ते नाकारताले, दुसऱ्यांक पयस दवरताले, चड करून जो लोक इस्रायली परजेचो नासलो तो। आनी जेजू आयज ही वोपार घालून तांकां शिकोवंक सोदता। आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, जेजू वरवीं जो लोक इस्रायली परजेचो नासलो तांचें तारण जाता जेन्ना ती जेजूचेर बावर दवरतात। आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी कशे भाशेन क्रिस्तांव जाल्या? जेन्ना देवाचें उतर परगट जालें, जेजू ह्या संवसारान येयलो, जेजून आमकां सर्गीच्या बापाची शिकवण दिली, कितलो आमचो मोग करता तो। आनी त्या वरवीं भाव भयणीनो आतां आमी देवाची भुरगीं जालीं आनी इस्रायली परजेचो लोक जो समजतालो की फकत ताजें तारण जातलें, ती चुकलीं। आयज भाव भयणीनो समजा एका कंपनीन कोण आतां खूब वर्सां 25-30 वर्सां काम करीत आहा आनी त्या कंपनीन एक नवो मनीस हाडलो आनी जो पोन्नो मनीस हो जो खूब वर्सां काम करता तो ताका जो पगार मेळटा त्या नव्या मनशाक मेळत जाल्यार त्या पोन्न्या त्या खूब वर्सांच्या मनशाक जो काम करता त्या कंपनीन ताका हें कळटच, तो कितें करतलो? तो एकदम दुखी भरीत जातलो, ताचेर रागार जातलो, ह्या नव्या मनशाक पयस दवरतलो। कित्याक भाव भयणीनो, मनशाचें सैम अशें की कोणाक बरें जायत जाल्यार आमी खूब वर्सां जाल्यार आमी समजता की आमकां चड मेळोंक जाय, आमकां चड फायदो जावंक जाय। आनी जो कोण नवो येता आनी ताका तेच भाशेन जो तांकां पगार त्या पोन्न्या मनशाक मेळटालो तो ह्या नव्या मनशाक मेळटा। आतां त्या पोन्न्या तो खूब वर्सां आहा त्या मनशाक एकदम राग येता आनी तो आतां नव्या मनशा बरोबर बरे भाशेन वागूंक सोदिना। आनी आयचें शिवर्तमान भाव भयणीनो
जेजू आमकां शिकोवंक सोदता की जो कोण देवाच्या राज्यान खूब वर्सां खूब वावर करता ताका कसलोच फायदो ना. समजा आयज कोणें आपल्या पातकांची दूख भोगली, देवाचें बोगसणें मागलें, देवाच्या राज्यान भितर सरलीं, भाव भयणीनो, त्या वेळार देव तांकां आपले पूत आनी धुवो म्हूण मानून घेता. आनी भाव भयणीनो, तेन्ना देव पळयना की कोणें खूब वर्सां काम केल्यान वा कोणें तांकां चड फायदो मेळचो ना, कित्याक देव कोणाक चड आनी कमी फायदो करिना. जो कोण जेजूचेर बावर दवरता, जो कोण जेजूक आपलो सोमी देव आनी सर्वंडार मानता, जो कोण जेजूक आपलो जेजूचो पाटलावदार जाता, तांकां भाव भयणीनो तारण मेळटा आनी तांकां जें जेजून घडलां तें फावो जाता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी खूब वर्सां क्रिस्तांव, आमी ल्हानपणांत क्रिस्तांव जाल्यान, आमकां आमचो बातिजम जेन्ना आमी ल्हान आसलीं जाल्यार तेन्ना आमी जाल्यां. आनी आतां जेन्ना लोक जेजूक वळखूंक सोदता, जेजूच्या राज्यान भितर सरोंक सोदता, आमचो जाबाब कसो जाता? आमी समजना की आमी खूब वर्सां क्रिस्तांव जाल्या म्हणून आमी देवाक इगोर्जेन वेता म्हणून, आमी मागणी करता म्हणून आमी त्या नव्या लोकां मदें कडसून आमी बरी म्हणटा आमी, वा देव आमकां चड मानता काय? ना भाव भयणीनो. देव पोन्न्याक आनी नव्या मनशांक एकूच मानता. म्हणटच जो कोण खूब वर्सां काम करता ताणें आपलें संवसारीक जिवीत जिवंक जाय आनी मागीर निमण्या वेळार येवंक जाय काय? ना भाव भयणीनो. जेन्ना आमी खरेपणी आमच्या पाटकांची दूख भोगता, खरेपणी आमचें मन आनी आमचें काळीज उक्तें जाता आनी आमी देवाचें उतर आयकूंक पावता, तेन्ना देव आमकां आपलो शीमेन नासलेलो मोग पवित्र आत्म्या उदेशीं ओतयता आनी आतां आमचें जिवीत आमी जेजूक भेटयता. आमी जेजू सारकीं जावंक सोदता. आमी खरेपणी देवाचें राज फुडें सरपाक वावरूंक कॉमेस करता आनी जें आमकां दिलां देवान जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या उदेशीं आमी आतां दुसऱ्यांक दिवंक पावता. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी खरेपणी क्रिस्तांव जाल्या, खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्या, खरेपणी आमी भावार्थी जाल्या, हाचो आमी पळोवंक नाका की आमी कितलीं वर्सां आमी क्रिस्तांव जाल्या, कितलीं वर्सां आमी इगोर्जेक वेता, कितले आमी वावर करता. पूण फकत आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी वसोया आनी तें उतर पाळून दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आयजच्यान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.